आपा पयर तुमगेलें प्रेजेंटेशन जालें तेजे नंतर तुमी म्हणलें म्हणजे सगळ्या लोकांक कितें दिसलें की बंधारा आतां मुखार स्क्रॅप जातलो तरी पूण आज जो WRD मिनिस्टरान जो स्टेटमेंट दिला पळय ताजेर तुमचें मत कितें आसा? पळय पयर आमी सगळें प्रेजेंटेशन जालें आसतना तरी आसतना आमी सगळें तें आमी तुमी मिडियान पळयलें तें आमकां मानना तें ऑलरेडी रिजेक्टच म्हणून सांगता जालेंच बी तें तेजे नंतर आमी तांकां आमी थंयच जाहीर केलें 2 दीस भितर तर आमकां तुमचे कडल्यान कितें तर रिजल्ट मेळना जाल्यार तेजी फुडली जी स्टेप घेतली ती तुमकां सामकी टेन्शनां उडोवपाक ती खतरनाक आसतली आनी तेजी जबाबदार तुमी आसतली ही आमची सरकारान आमी धमकी दिल्ली त्या प्रमाणे काही गोष्टी आमी जेन्ना येदे व्हडलें आंदोलन जेन्ना लीड करता तेन्ना आमकां सरावंडींग चारूय बाजून विचार करूनच आमकां वयचें पडटा त्या प्रमाणे आमकां काल आमकां आपणयलें किंवा आमी तेजी कांय तरी तयारी केल्ली की थंय आमकां आपोवपाक जाय आनी आपोवपाक तांकां मजबूर केलें म्हणल्यार सुद्दां येता की आमकां तेणें आपोवपाक जाय अशें ते पद्दतीन आमी काल CMा कडेन आमची राती 7-8 म्हळ्यार लेट जालो खूब लेट जालो आमची बैठक जाली CMा कडेन सुरवात CMानूच केली की बाबा हो विशय असो आसा कांय टेन्शन घेनाका अशें करतलो पूण तशें करतलो मागीर आमचे जे आमी 4 जाणां भितर गेलेले सागरान उपेंद्रान तेका जे पद्दतीन कशें सांगपा जाय तें समजावन सांगलें तेका अशें अशें तशें तरी पूण तो परत तेचेर आमकां आपले पद्दतीन तो बंधाऱ्या विशयाचेर आमकां डिस्कस करपाक लागलो लास्टाक तेका मागीर ती आमची कांय ते व्हिडियो दाखयले तेका व्हिडियो दाखयला आनी कशें बुडटले करते तुमची पंप ते आमची देवस्थान सोडून तुमची पंप हावजूच तितून बुडटले ते तुमकां चालू पसून करूंक मेळपाना हें तेका मागीर सांगून दिलें मागीर कांय विचार केलो आनी तेका सारकें समजून सारकें सांगलें हेजो फॅक्ट सांगून दिलें आनी प्रत्यक्षांत तुमचे जे आमी जे प्रश्न विचारलेले प्रेजेंटेशनाक ते कांय हेच प्रश्न विचारलेले आनी कांय टॅक्निकल तुमचे जे कितें विचारलेले तेजेर बी आमी प्रश्न केलेले तेणें आमची हेजेर उत्तर दिवंक शकना आनी तुमी जे प्रेजेंटेशन दाखयलेलें तेजेर जे प्रश्न केले तेंय उत्तर दिवंक शकना हें आमी प्रॅक्टिकली तें तुमी पळया आनी तुमी सांगलें तेका तुमी पळयात जालें तेन्ना मागीर मातसो विचार केलो तेणें पूण मागीर एक आमचे लोकां विशीं तेणें एक हुस्को व्यक्त केलो तुमची चळवळ चालू आसा ते तुमी मातशें तेजेर विचार केलो मागीर तेका आमी सांगलें तशें शक्य जावचें ना आयज हो आमची पुरती चळवळ उरना पण टोटल सांगें धरून त्या 3 मतदारसंघाचे लोक थंय येयले कडेन आसात तेन्ना तो चळवळ थांबपाची किंवा तें घर वचपाची पॉसिबल ना आनी घेवन गेले जाल्यार पसून ते फाल्यां लोक म्हणटले आमकां की आतां ह्या CMा फुडें वचून कितें करून दिलें अशें उलयता कितें दिलें काय म्हणून आमचेर हें तुका आवडटलें म्हणून सरळ चलता का अशें म्हणून आमचेर आरोप जाता तेन्ना तें शकना जो पर्यंत हेजें हें फायनल जायना जो पर्यंत स्क्रॅप म्हळ्यार हो नाकाच हें जो पर्यंत तुमचे कडल्यान आमकां उत्तर मेळना तो पर्यंत आमगेलें हें जैसे थंय आसतलें कळ्ळें हें ताका सांगले नंतर मातसो तो रावलो आनी मागीर विचार केलो मागीर आपूण हेजेर आनी 2 दिसांत तुमकां हेजेर सांगता अशें म्हणून जालें आयज सुभाष शिरोडकरान जें सांगलें पळय तुमकां दिसना तितून भितर तुमकां दिशाभूल केलें कित्याक जाणा तेणें म्हणलां की हो बंधारा हांगा काम थांबयता म्हणून काम थांबयता म्हणटा तेजे म्हणजे लोक कन्फ्यूज जाले आसा काम थांबयता म्हणल्यार कितें म्हणून तेजेर कितें तुमगेलें मत सुभाष शिरोडकरान जें कितें सांगलां WRD मिनिस्टरान कितें सांगलें पळय न्ही तेजेर तो प्रश्नच येना तो कितें सांगता की तें आयकप म्हाका दिसता तेजेर कांय विश्वासूच दवरपाक तेणें सुरवातीक आमकां प्रेजेंटेशन 20-25 जावं कोणाक खंयचे कडेन व्हरोन प्रेजेंटेशन दाखयलें म्हणल्यार जेन्ना आमचे संकेत बाबान तांकां सरळ प्रश्न विचारले ते निरुत्तर जाले आनी तेजेर थंयच प्रूव जालें बाबा हो WRD मिनिस्टर थंय सपोर्टींग थारलो दुसरें तेणें कितें सांगलें मागीर कोण आमचे मिडियान तेका थंय तुमचे कितें फॉलोक बी थंय कितें लायले हेजें हय 2 कडेन 2 लायले थंयसर ते तुमी मिडियांनी कवर केले कडेन दोनूय स्पॉट कवर केले कडेन तेन्ना तेंची ते फॉलोक ती कांय नाशिल्ले आतां म्हाका सांग असली मनशाचेर जो आयज पळय तो स्टेटमेंट तेणें दिला कितें केला न्हू तेजेर कितपत आमी विश्वास दवरपाचो तो आमी न्हू तेणें स्वताच विचार करपाक जाय WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान विचार करपाक जाय की आपल्या सांगण्याच्या लोकांनी कितपत विश्वास दवरपाक जाय तो तेन्ना आमचो कितें आसा आमी हेजेर खंयचेच गोश्टीचेर विश्वास दवरपा ना CMान आमकां सांगलां की 2 दीस राव म्हणून आमचें आंदोलन तशें आसतलें आतां फक्त आतां तेका लागून आमी तांकां आनी एक 2 दीस दितात आनी 2 दीस नंतर मागीर जें कितें आमी निर्णय घेतले पूण हें पक्कें आसा हें जें आतां आंदोलन जातलें जेन्ना आंदोलन जाता तें महा आंदोलन म्हणटा हांव आनी थंय जो कितें जें फॅक्ट घडला थंय जें कितें जातलें एका पूर्ण सरकार जबाबदार आसतलें आनी हेजेर हांव 101% सांगूंक शकता गोंय पेट्टलें
जे आमी महाआंदोलन घेवन थंयचे कितें आमी जे डिसिजन जे कितें आमी करतले तेजेर हे 101% गोंय पेट्टलें आनी पेट्टलें इतलेंच. संकेत तुका स्टेटमेंटाचे जो पळय WRD मिनिस्टराचो जो स्टेटमेंट येयला की ताणें म्हणलां की तें 2 म्हयने थांबयता आनी मागीर म्हणपाक 6 म्हयने थांबयता म्हणजे हें कितें तुमकां तुमचें स्लो एज्युकेशन स्लो व्हरपाचो कितें प्रयत्न आहा? हे थर्ड टायम तेजें अशें सांगप बंद करता. तेणी फर्स्ट टायम जेन्ना सांगलें आपूण हांगा तो अलायनमेंट बसना 5-6 म्हयने काम बंद दवरलें, 6 म्हयन्यांनी रोखडीच दुसरी सायडीर खणपाक लागले. थंय मागीर पोजिशन जातकीर थंय परत बंद करता म्हणलो परत हांगा खणपाक लागलो. म्हणजे हेंचे जे स्टेटमेंट आसा पळय हे फक्त लोकांक मिसगायड करपाचे, लोकांक फक्त दिशाभूल करपाचे खंय तरी हे आसा. आतां तेंचो मे बी प्लॅन आसतलो की हे इलेक्शन म्हणल्यार आमी मुखार व्हरतले. आतां इलेक्शन जालें आनी परत जर परत सत्तेर येयले जाल्यार हांगा पुलीस हाडपाचे आनी लोकांक बडे धडय करपाचे आनी हो प्रोजेक्ट व्हरपाचो. आमकां ती हे नाका, आमकां इन रिटर्न जाय. आमकां जेन्ना पर्यंत हो जो बंधारो आसा हो हांगसरलो हो जो प्रोजेक्टच हांगसरलो जो स्क्रॅप म्हणून जो पर्यंत आमकां रिटर्न मेळना तो पर्यंत आमी फाटीं सरपाचें ना. आमचें हें एज्युकेशन आसा तें आनी स्ट्रॉंग जायत वयतलें, आमी इंटेन्सिफाय करतले. कळ्ळें न्हू. आतां जे काल तेंची जे मिटींग जाल्या त्या प्रमाणे आमी 2 दीस वेट करता. जो पर्यंत 2 दिसान जर आमकां हेजेर जर क्लियर हे मेळना जाल्यार आमी हेजे मुखार जी स्टेप आसतली ती स्ट्रॉंग स्टेप आमी घेवपाक फाटीं रावचे ना. सीएमान कितें सांगलां 2 दिसांक तो कितें निर्णय घेतलो तो? सीएमा मिटिंगेक हांव नाशिल्लो, सो ते गेल्ले, हांव मिटिंगेक थंय नाशिल्लो. सो एक्झॅक्टली कितें दवरला पूण आमकां पळय आमकां कोणाचेरच विश्वास ना. फर्स्ट म्हणल्यार आमकां कोणाचेर हेंच्या तोंडी जे आश्वासनां आसा पळय ते तोंडी आश्वासनाचेर आमकां कोणाकच विश्वास ना. हेंची तोंडी आश्वासनां आमी इतलीं वर्सां पळयल्लीं आसा आनी ते कशे लोकां वांगडा खेळटा, लोकां भावना वांगडा खेळटा हे आमी क्लियरली पळयल्लें आसा. सो आमकां हेजेर विश्वास ना. आमकां विश्वास आसा ते रिटर्न तेय बीन सारके दिवपा. आयज आमकां पळोवपाक हेंच्या रिटर्नाचेर सुद्दां विश्वास दवरपाचो न्हू. इतली परिस्थिती हेणी करून दवरलेली आसा. कित्याक एक रिटर्न लेटर आमकां दिल्लें आसा खड्डे पुरोवपाची, तेजी आयज परिस्थिती कितें जाल्या ती आमी पळयल्या. कितें जालें ते खड्ड्याचें? ते अजून पर्यंत तरी थंय कांय काम चालू जावना. आतां पळोवया केन्ना काम चालू जाता. पयलीं प्रेझेंटेशना दीस सुद्दां आमी हेजेर क्वेश्चन रेज केल्लो. तरी पूण तुमी आनी एक कंप्लेंट केल्या म्हणून आयकलेलें की पुलीस स्टेशनार, तेजेर कितें जालां? पुलीस स्टेशनारय केल्ली. सो तेणी अजून जर आमकां कांय तेजेर हें येवना, रिस्पॉन्स येवना. फक्त जे आमी जे कंप्लेनंट आसा तेकाच खंय तरी एक लेटरां येता बाबा हें प्रोड्यूस कर तें प्रोड्यूस कर. म्हाका दिसता जे कोणाचेर कंप्लेन घातला तेका तर अजून पर्यंत आपुणूच व्हरना. सो ही खंय तरी वन सायडेड जो कंप्लेनंट आसा तेजीच इन्क्वायरी सद्याक तरी चल्ली अशी दिसता आमकां. पुलीस डिले करता अशें दिसता तुमकां? डिले म्हणल्यार जो कंप्लेनंट आसा तेजी इन्क्वायरी सद्याक चालू आहा. तेज्या कडेन सगळें हें करप आसा. जो कोणाचेर कंप्लेन घातला तेका विचारलेंच ना अजून हाडून. सो ते खंय तरी हें जावपाक जाय. संकेत आतां पळय हे जी विधानां येता ते सीएम तांकां मिटिंगेक मेवलो 4 जाणांक आनी जे WRD मिनिस्टरान जे विधान केलें पळय तें की बंद दत्ता म्हणून सद्याक तरी सस्पेंड करता म्हणून तुका दिसना ह्या प्रेझेंटेशनाचो पळयता तें सारकें तेंचो हें पोल कोल जालोलो गव्हर्मेंटाचो हेजो इफेक्ट म्हणून? ऑफकोर्स तो जे दीस प्रेझेंटेशनान जे दीस ते जे तेंचे फिगर्स आसा हे ते लोकांक जे मिसगायड करताले ते सगळे एक्सपोज जेन्ना जाले तेन्ना तांकां खंय तरी मातशे फाटीं सरचेच पडले. कळ्ळें न्हू. आनी सरचे पडले म्हणल्यार हो जो प्रोजेक्ट आसा हो हांगा फिटच जायना. जर ते खंयच्याय कितलोय तेणी फोर्स मारलो जाल्यार सुद्दां तो प्रोजेक्ट ते ह्या सायटीचेर हांगा हो मुखार व्हरपाक शकना. इतली परिस्थिती आसतना सुद्दां ते लोकांची भावना समजना. आज 35 दीस जाले लोक हांगा बसले आनी तुमकां आयज पर्यंत तेंची हें समजना. जर हेच जर ते बसले ते इंजिनियर जर तांकांच जर हेचे जर सारकी म्हायती ना जाल्यार हे आनी लोकांक कितें म्हायती दिवपाक येतले. सो खंय तरी हे सगळो हो प्रोजेक्टच आसा, हो प्रोसेसच जो प्रोजेक्टाचो आसा तो खंय तरी रॉंग प्रोसेस आसा. प्रोसेसच सारको ना आनी हो खंय तरी प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाकच जाय. हेका आनी ऑप्शनूच ना. उपेन तुमी गेलेले एका सीएमाच्या फुड्यान म्हणलेलें तुमी न्हू सीएमाच्या फुड्यान गेलेले तर 2 दिसांनी कितें तें सांगता म्हण सांगलें तेणें आनी तुमकां दिसता कितें बरेंपण येतलें अशें स्क्रॅपाचें? कशें आसा लास्ट कितें डिसिजन घेतलो तो सीएमच घेतलो. WRD मिनिस्टर आमी जाल्यार तेजेर जाल्यार विश्वासच दवरना. कित्याक तेणी हेजे पयलीं खूब हें केलें कडेन जशें संकेतान सांगलां आपान सांगलां. सो तेजेर आमी विश्वास ना. पूण एज अ सीएम आमचो गोंयचो सीएम आसा लास्ट तेणेच हो डिसिजन घेवपाचो हो वेदर हो स्क्रॅप करपाचो काय ना. पूण आमकां खंय तर दिसता कित्याक सीएम आमचेर खंय अन्याय जावपाक दिवपाना. खंय तर तो आमकां हें करतलो आनी आमचे जे प्रॉब्लेम आसा तेणे सगळें अंडरस्टँड केले कडेन आसा, थंड भशेन तेणें आयकले कडेन आसा आनी 2-3 दिसां भितर कितें म्हणटा आमकां पॉझिटीव रिप्लाय मेळटली अशें जाल्यार म्हाका जाल्यार पर्सनली दिसता.
कित्याक लागून आयज गोंयभर जेन्ना पळय असले विशय जाता जेन्ना लोक म्हणटा कितें हो सीएम आतां ते यू टर्न मारता म्हणून एक पाट प्रॉमिस एक करता आनी मागीर करता दुसरें म्हणून तो तुमकां दिसना तुमकांय तशें कितें करीत म्हणून पळय आतां कशें आसा आमकां तेणे काल सगळें सांगलां आमगेले सगळे तेणे क्वेश्चन आयकले आनी तेजे कडेन बसून कशें आशिल्लें आमचे गांवचे जे कितें आसा ते खबर नाशिल्लें न्हू जेन्ना आमी तेका आमगेले जे गांवचे प्रॉब्लेम आसा फ्लड जाता मागीर बाकीचे आनी कितें हें आसा तो तेणे अंडरस्टँड केले तेणे तेजेर कांय रिप्लाय कांय दिलें ना आमी सगळे फोटोज बिटोज सगळे दाखयले कडेन आसा आनी तो एग्री जाला बट आतां कशें आसा करतलो जाल्यार तोच न्हू आतां कांय ऑप्शन ना कित्याक फाल्यां तो दितलो म्हाका जाल्यार ते सांगता न्ही दिसता आनी कित्याक तो समज म्हणजे फाल्यां तुम्ही म्हणटा कितें तुमकां होप आहा हय होप आसा तेच म्हणटा न्ही तो लास्ट होप आसा की तो आमकां आमचेर कसो अन्याय जावपाक दिवपाना असं जाल्यार म्हाका दिसता आयज पसून जी बायट येयली हेणी दिली आमची सुभाष शिरोडकरान ते कालचे आमी मेळ्ळेले आनी ते कितें तरी हें जालां आनी तेणे ते आयज बायट दिल्या अशें दिसता म्हाका ओके आदित्य एक प्रश्न विचारता आदित्य बाब तुम्ही एक टेक्निकली मनीस आसा पयर तुमी हें सादरीकरण पळयलें आसतलें प्रेजेंटेशन तेजे बद्दल तुमचें कितें मत आसा हें कितें हें सारकें म्हणजे कितें आसा सारकें तितूंक हांवें ऑनलायन पळयल्लें दॅट डे आय वॉज लायक येवपाक लेट जालो म्हाका सो आय कुड नॉट गो देर पूण ऑनलायन जे लायव्ह चालू आसलेलें ते थोडें हांवें पळयलें तेतून भितर पूण लायक दीस प्रेजेंटेशन्स हांवें कितलें अटेंड केल्या कोळशाचेर जावं जेटीचेर जावं हेजेर जावं आमी कितलें प्रेजेंटेशन अटेंड केल्या म्हागे पर्सपेक्टीव कितें तो सांगता थंय जे बसले कडेन आसता दे आर वेल एज्युकेटेड पीपल तांकां हें सगळें खबर आसा एक नॉर्मल मातसारकी मनशाक जर खबर आसपाक शकता कळ्ळें न्ही हांगा कितें इम्पॅक्ट आसता ते हायली एज्युकेटेड क्लास जे थंय बसला तांकां हें सगळें खबर आसा फ्लडींग जातलें बायोडायवर्सिटी आसा हें आसा आनी मेन म्हणल्यार गव्हर्मेंटा वेबसायटी ज्यो आसा पळय गव्हर्मेंटा वेबसायटीचेर हें सगळें डिक्लेअर केले कडेन आसा आमकां व्हडलो रिसर्च करपाक गरज ना सो हे ऑफिसर जे आसा पळय ते मुद्दामून ह्यो गजाली करता युअर ब्युरोक्रेसी इज कॉम्प्रोमायज्ड हांव सरळ सांगता अशें ना की तांकां खबर ना म्हणून आमी जे आज सांगता तेणी सगळी स्टडी केला ती स्टडी तांकां आसा तांकां सगळें खबर आसा हें मिडियाचेर तुमी हांगचे लोकल रिपोर्टर तुमी लास्ट प्रत्येक वर्सा फ्लड जालें की तुमी रोखडे रिपोर्ट करता ताका अशें ना की कोणाक खबर ना म्हणून सगळ्यांक खबर आसा हे दिशाभूल करता अशें आसा आमी इट डायरेक्टली इज नॉट डिशाबल दे आर कॉम्प्रोमायज प्रोबेबली दे आर करप्ट ओके कळ्ळें न्ही आय एम प्रिटी कॉन्फिडंट दे आर करप्ट तूं हांगा तुका सांगता जो त्या लेवलाचेर शिकले कडेन आसता पळय तो थंय पावता त्या पोझिशनाचेर सो इट इज नॉट आतां लास्ट टायम सुद्दां आमी जेन्ना हांगा गेल्ले जेटी एका थंय बसलो एकलो IIT बॉम्बे एकलो बसलो तो आनी कोण जोगळेकर आसा हांवें म्हणलें आमी IIT बॉम्बेतले मनशां वचून शिकोवपाचें जो एमटेक जाला जे म्हाजे बरोबर गेल्ले पळय तांकां तेच सांग आमी तांकां शिकोवपाचें तांकां सगळें खबर आसा अशें ना की तांकां खबर ना म्हणून कळ्ळें तेणी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स केले कडेन आसा तर तुम्ही म्हणटा कितें हें प्रेजेंटेशन केलेलें पळय तें ठाव काडपाक म्हणजे कितलो स्ट्रेंथ जाता लोकांचो हें करपाक नो दे जस्ट वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ फेक डेटा कळ्ळें तुमकां तांकां डेटा जो आसा तो फ्रॉडलंट डेटा दवरता त्या लोकां मुखार की अशें बरें जातलें हें जातलें तें जातलें कळ्ळें न्ही तुमकां जर तुमी ब्रिटीश गव्हर्मेंटा पॉलिसी पळय कितें हाडलें जाल्यार तेन्ना तुमचे बऱ्याक हाडलें म्हणटाले ते मागीर कितल्याशा वर्सान लोकांक कळ्ळें की अरे ब्रिटीश लुटोन व्हरता म्हणून आमकां सो दॅट इज वॉट द पॉलिसी दे आर प्लेईंग तांकांय खबर आसा बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट तेंचे कडेन आसा आनी प्रत्येक गोंयचे केसीस जाल्ले एक जुवारीचो रिपोर्ट आसा एनवायरमेंटाचो गोंयांत कोणी जुवारी रिवाराची केस घातली तो रिपोर्ट अटॅच करता ताका कळ्ळें सो हो रिपोर्ट तेंचे कडेन आसा अशें ना की तांकां खबर ना म्हणून दे आर वेल अवेर आतां हांवें सुद्दां वचून थंय कंपास लावन हांगा पळयलें डिरेक्शन बी सगळें न्हंयचें वॉट आय सस्पेक्ट इज कोणा तरी वाचोवपा लागून बांदता हो आतां प्रश्न येता बंदाऱ्याचो मागीर सांगा बंदार बांदनासतना वॉटर पंप लावन उदक काडपा जायना हे कॉमन गोंयकार कोणीय सांगता तुमकां आतां तुमच्या घरां पंप्स आसा हें आसा मागीर सांग चडान चड आमी बरो सामको व्हडले कंपनींतल्यान पुण्या बिण्या ते वॉटर पंप कंपनीज आसा पळय तेंचे कडल्यान समजा व्हडलो पंप हाडलो जाल्यार काडपा जायना उदक बंदारा बांदनासतना डायरेक्ट पंप लावपा जायना तुमी म्हणटा कोणाक लागून हो फायद्याक पडटा दिसता कोणाक फायदो सी एक्झॅक्टली हें सांगपाक शकना बट वॉट आय एम सस्पेक्टींग इज थंय जो मुखार बंगलो बांदलो पळय दॅट मे गेट वॉश्ड ऑफ फ्लडिंगा लागून ते प्रोटेक्ट करपा लागून हांगा बंदारो बांदता दिस इज वन थिंग आय कॅन सी डायरेक्टली म्हणजे तुम्ही म्हणटा कितें दिसता सद्याक तरी हे दिसता फाटल्यान आनी कितल्या जाणां प्रॉफिट्स आसा सांगपाक जायना वी कॅनॉट से ओके दिस इज वन ऑफ द थिंग हें कॉमन सेन्स आसा की उदक जाय जाल्यार आपूण वॉटर पंप लावन काडपाक शकता हें तुमकांय खबर आसा हांवें सांगपाक गरज ना तुम्ही म्हणटा कितें ऑप्शन आहा ऑप्शन आसा यू कॅन जस्ट पुट एनी वॉटर आतां तुमी न्हंयचे मदीं जरी सेट केलो ताका पंप जरी सेट केलो पंपाव जा न्ही बरें तुमकां म्हणटा हांगा सॅलिनिटी आसा वयर व्हरा मातशें वयर व्हरून तुमच्यान सेट करपाक जाता पंप
पंप करा, डिसॅलिनायझर घाला, उदक सप्लाय करा. कोणा सप्लाय करपा जाय ते एंटायर मिडल इस्ट हांगा थंय सगळे डिसॅलिनायझर यूज करता. तुम्ही 300 कोटी हांगा बंदार डिसॅलिनायझर घ्या मरे, जालें ना काम तुमगेलें. कित्याक बेश्टो टायम वेस्ट करपाचो. ओके, थँक्यू. कळ्ळें. सागर तुम्ही आता हे डिसिजन जे आहा तुम्ही म्हणले पळय सीएमाक मेवले म्हणून, तर डिसिजन जेन्ना तुम्ही लोकांक सांगले, लोक कितें म्हणटा? लोकांची एकच म्हणणें आसा. आतां आमी काल सीएमा फुड्यान वचोन येयले. सीएमाक जे कितें आमी सांगपाचें तें तांकां सांगलां, तें तांकां सगळ्या लोकांक सांगलें. लोकांचें एकच म्हणणें आहा, तेणें आतां 2 दीस पळोवया म्हणला. म्हणल्यार आपूण विचार करून सांगता म्हणला. तो 2 दीस आमी तांकां दिवपाचे, आनी जे पळय मागीर आमी फुडें जे पळय आमी कितें करपाचें तो विचार केला न्हू, ते आमी सगळ्यान मेळोन तें करया म्हणून सांगलें. तो तुम्ही म्हणटा कितें जे तुम्ही आतां डिसिजन घेतलेलें की तांकां सांगलेलें पळय की फाल्यां पर्यंत समज तर तुमचें हें जायना जाल्यार परवां तुमी हें करतले म्हणून. सो 2 दीस स्थगीत करता तुमचें कितें आहा पळय तें प्लॅन. सद्याक ते तुमी कितें एग्रेसीव करपाचें आहा. हय, बरोबर. 2 दीस आमी तांकां टायम दिता, आनी 2 दिसान जर आमकां जर कांय स्क्रॅप लेटर येना जावं कांयच हें जायना न्ही, तें आमी फुडलें जें कितें करपाचें तें आमी करतले. तर तुमकां दिसता आतां हें पळय कितें जाता पळय तें सरकार बॅकफुटाचेर आहा. हय, सरकार बॅकफुटाचेर आहा म्हणल्यार अजून पर्यंत आमकां कोणाचेर विश्वास ना सांगपा म्हणल्यार. पूण सद्याक तरी आमकां तरी दिसता की सरकार बॅकफुटार आहा म्हणून की हेज्या बाबतींत. हय, बॅकफुटार पयर तेंचें प्रेझेंटेशन दाखयलें पळय न्हू, थंय आमी तांकां दाखोवन दिलें न्ही. जे आमी जे कितें कांय जे प्रश्न विचारले न्ही, तेंचे तेंचे कडेन उत्तर ना. म्हणजे तेजे वयल्यान तांकां बॅकफुटार वचपाकूच पडलें. तें आतां सरकाराक तरी ऑप्शन ना, तुमकां डायलॉग करचोच पडटलो तुमकां. हय. तो ह्या डायलॉगाक तुमी ओपन आहा. सद्याक तरी तुमी विलिंगनस दाखयला. सद्या तरी दाखयला. सद्याक डायलॉग 2 दीस रावतले, तेजें उत्तर कितें आहा तें पळयतले, मागीर 2 दीस तुमी घेतले ते लोकांक सांगपाक, आनी तेजे उपरांत मागीर तुमची स्ट्रॅटेजी मागीर जातली. हय. 2 दिसां भितर आमी कितें म्हणटा हें घेवन विचार करून सगळो जो फुडली कितें स्टेप घेवपा ती घेतले. हय. आतां सगळें आनीक एक हें आहा. फाल्यां हेणी सांगलेलें की तो पळय पयलो हें बांदलो पीठ, हय, की फाल्यां तेणी काम सुरवात करता म्हणून सांगलेलें. आनी जरी तर सुरवात करना, हय तुमी हें एग्रेशन देंवयतले वो ना तेंच सांगता तुमकां. 2 दिसां भितर तुमकां कळटलें न्हू आमी कितें करपाचें तें तुमकां सांगता न्हू. तुमच्या मुखार सांगता न्हू, आनी मागीर फुडलें कितें आहा तें आमी करतले न्ही. तुमच्या मुखार सांगून करतले. वयर वो भंडारा तेजी मातशें तुमी मुखार गेले जाल्यार ते पोर्ट नोटिफाय जावपाचो आसा कुडचड्यार. ऑलमोस्ट तयारी जाले कडेन आसा. तेजे मुखार गेले जाल्यार जी शळवणां हांगा मेगा प्रोजेक्ट जे आतां आदित्य बाब हे सगळे थंय झगडटा ते वटच्यान फाट्याच्यान भितर गेले जाल्यार ते वटच्यान सिवरेज प्लांट म्हळ्यार हो जुवारीचो जो अटॅक जाला ही ऑलमोस्ट जुवारी न्हंय आसा ही काबार करपाची ही तयारी. आतां म्हाका एक सरकाराक प्रश्न म्हणटा असो आसा, हे सगळे इतली प्रोजेक्ट तुमी कुडचड्यार ना एरियेक हाडले, तुमी सिंपल अशी EIA कित्याक केलें ना? हे लोकां कडेन कित्याक उलयलें ना? हो संकेता सारको बाबान इतली स्टडी केली, इतली तुमचे कडेन केलें, हेज्याक म्हायती हे पळय जाणटे आमचे जे आसा तेंचे कडेन आसा. ही भरती कितल्याक भरता, भरतीचो पावर कितल्याक आसा हे तुमकां अजुनूय सांगपाक शकता. अमाशेक उदक कितल्या भरतले हे ते पळयनासतना, कॅलेंडर पळयनासतना सांगपाक शकता आयज इतल्या उदक फूल जातलें म्हणून. तें अशें ना की मुखार न्हंयच्यान उदक येयलें आनी भरलें म्हणटकीर थांबलें. जो पर्यंत जो टायम जायना तो पर्यंत तें उदक येत रावता. जाल्यार जी फाटले गांव आसा, हांव आतां भंडाऱ्याचे जे मुखारले गांव आसा, जसो हांव रावता कुडचड्यार भागान रावता, तेंची परिस्थिती कितें जातली? हें उदक येत रावतलें आनी जो हांगा बांद घातलो ते सायडीच्यान उदक लोकांनी कितें करपाचें? आमची घरांनी घेवपाचें हो आमचो इशू. हे तुमी लोकां कडेन कन्सल्ट कशें केलें ना? हे बारीक बारीक प्रश्नाक EIA जे तुमी अमके करोडा सकल नाका म्हणटात, म्हळ्यार अमके करोडा सकल लोकांनी मरपाचें काय कुडचडी सोडून धांवपाचें? फाटीं तो जेटीचो इश्यू आसले पळय तेन्ना सगळेच मंत्री म्हणटा की जेटी कांय ना, कोळसो कांय ना काय. तेजेर कितें तुमचें ते कितें बेश्टेच सांगता अशें दिसता तुमकां? पळय, कोळसो येवपाना आनी कोण म्हणटा आमचे कडेन एफिडेवीट आसा, कोण म्हणटा कोळशाचो आमचो एसेंब्लीन सुद्दां डिक्लेअर केलें कोळसो येवपाना म्हणून. पूण तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी बांदता कित्याक? बरें, कोळसो येवपाना, दोनीय सायडीच्यान तुमी जमनी घेतल्यात, दोनीय सायड्यार जमनी घेवन थंय क्रेनी घातल्यो. जो HZDS कोळशा शिवाय दुसरो कांय ना. HZDS मटेरियल जो लोकांक रेडिएशन मारपाक शकता. आयज तुमी मिडल इस्टा वचोन पोर्टान वयतले, पोर्ट कितलीशाच भितर आसा, तो वयतले जाल्यार तुका स्पेशल तुका इक्विपमेंट मेळटा जॅकेटा सारकें की तितून भितर वचपाचें. आतां ते पोर्ट करतलो म्हणल्यार तेजी तेकोनूच घरां मरे ती. फाल्यां सकाळीं रेडिएशन जावन समज लोक मेले हेका कोण जबाबदार? म्हणजे ते तुमकां दिशाभूल, फक्त दिशाभूल. फक्त हो दिशाभुलाचोच प्रश्न जाला. लोकांक तुमी अवेरनेस करा. तो पोर्ट जातलो पयलीं तुमी पळया. फक्त कोळसो नाका जाल्यार तुमी बांदा. हो इशू जावपाक जायना. तुमकां कशें हें अंदाज येयलो की हिंगा पोर्ट जावपाक जाय म्हणून? कितें हें आहा तेच्या फाटल्यान कितें रिजन कितें? पयलीं न्ही हांव सांगता, दीस स्टार्टेड इन द इयर 2021. 2021 जेन्ना आमी कोळशा मुवमेंट चलतालो पळय, कोल रिवोल्ट बी, दॅट टायम आमकां कळ्ळें की कुडचड्यार जेटी जाता म्हणून.
तेन्ना आमी वचून खंय तरी हांगा शूट्स काडले, फोटोज काडले, हें काडले आनी हांवें जी 21 मिटींग घेतली तातूंत आमी एक्सपोजूय केल्ले कळ्ळें. सो तेन्ना आमकां कळ्ळें हें जाता म्हणून. आनी मेन सगळ्यांच्यानी व्हडलें जेन्ना सुशांतान जेन्ना RTI मारली तेंची सगळ्यांचेर कोर्टा लागून, तेन्ना आमकां कळ्ळें की काबराल जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो तेणें NOCs दिल्या. म्हाका हें सांग, जर तुका नाका तूं अपोज करता तूं NOC कित्याक दिता? रायट, तुका जाय म्हणून तूं NOC दित न्ही. म्हणजे हो प्लॅन तुम्ही म्हणता तेन्ना सावन आसला. हय हय, आमचे कडेन NOC आसा. RTI अंडर आमी डॉक्युमेंट ऑब्टेन केला. आमचे कडेन व्हिडिओज आसा, फोटोज आसा, गुगल मॅप्साचे रिकॉर्ड्स आसा, सगळे आसा. हो प्लॅन तेंगे पयलीं सावन आसलो, अशें ना की ना म्हणून. दुसरें, जे तुमी हजार्डस मटेरियल म्हणटा, ममता बॅनर्जी जेन्ना रेल्वे मिनिस्टर आसली तेन्ना तेणी गोंयांक कोल कॉरिडॉर आनी हें तेन्ना डिक्लेअर केल्लो कळ्ळें. UPA 2 टायमार कोल म्हणजे तुमकां असो कोल म्हणून बरोवन मेळटा, हजार्डस मटेरियल म्हणून बरोवन मेळटा. हजार्डस मटेरियल, फर्टिलायझर, एग्रीकल्चर हें. सो कोल जो आसा तो हजार्डस मटेरियला भितर कॅटेगरायज केला तेणे. त्या टायमार केलो. आतां तेणे परत 10 फावटी नोटिफिकेशन काडटा. सो दॅट टायम इट वॉज कॅटेगरायज एज हजार्डस हजार्डस मटेरियल. आणि जेन्ना आमी पयर मिटींग घेतली हांगा तेन्ना तो सांगता ना कोल म्हणून खंयच बरयलें ना म्हणपालो. आमले हजार्डस मटेरियल म्हणून बरयलां. कोलाची कॅटेगरी हजार्डस मटेरियला भितर येता आनी तूं पोर्ट हजार्डस मटेरियला लागून ओपन केलो म्हणटा. सो हेज मिनींग कितें कळ्ळें? फक्त डायवर्ट करपाचें. फक्त ते दे आर प्लेइंग विथ द वर्ड्स, दे आर ट्रायंग टू मॅनिपुलेट. सो हें लोकां पर्यंत आतां पावोवपाक कितें करतले? पीपल आर ऑलरेडी अवेर. अशें ना की लोकांक खबर ना म्हणून. आय विल बी व्हेरी स्ट्रेट फॉर्ड. हांवें थंय 2000 लोकां मुखार मिटींग घेतली कुडचड्यार. जेन्ना 2000 लोक आसता, 2000 लोकांक खबर आहा ती न्यूज सगळ्या पावला ऑलरेडी. पीपल आर फुल्ली अवेर दॅट इज कोल. आतां तेंगेल्यो लॉयल्टीज आसा. फॉर एक्झाम्पल सांगता तुमकां, जेन्ना आमी कोलाच्या अगेन्स्ट फायट स्टार्ट केली, असोल्डा पंचायतीन एकच हेणी सपोर्ट केलो. वेर इज कुडचडे म्युन्सिपालिटी? कुडचडे म्युन्सिपालिटीचे लोक खंय गेले? तांकां डायरेक्ट इफेक्ट जाता. असोल्ड्या तरी दोंगरापोना आसा ती मातशी. असोल्डा पंचायतीच्या आमी ग्रामसभा घेवन एक्च्युअली पंचायतींनी कंप्लेन घातली, पंचायतीने ऑब्जेक्शन रेज केले कळ्ळें. सो दिस कायंड ऑफ थिंग्स हॅव हॅपन्ड. बट सिमिलर थिंग्स कुडचडे म्युन्सिपालिटी जालें ना. कुडचडे म्युन्सिपालिटीन काही एक्शन घेतलें ना तेजेर. एक खंयच्या कावन्सिलरा वचून विचारा तुमी कोला अगेन्स्ट कितें केलें काय म्हणून. जे त्या वाड्यार आसा, सुशांता वाड्यार आसा, तेणी कितें केलें कोला अगेन्स्ट? ते पयलीं ते इलेक्ट जावचे पयलीं सावन येतालो, तेजे नंतर ते इलेक्ट जावन आयले, तेजे नंतर म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जाल्ली. कळ्ळें तुमकां? सो हें म्हणटा तुमी पॉलिटिकल एफिलिएशना प्रमाणे ऑपोजिशन. येस देर आर पीपल हू हॅव पॉलिटिकली एफिलिएटेड. दुसरी कितें चल्ला, खुबशे मिनिस्टर आसा तेणे आपल्या पयसो आउटसायड इंडिया मायग्रेट केला. सो टुमॉरो इफ एनीथिंग हॅपन्स दे आर गोइंग टू पॅक अँड दे आर गोइंग टू मूव. कितल्या जाणांनी आपल्या फॅमिलीजय भायर व्हरून दवरल्या. तुम्ही पळया कोण कोणा पॉलिटिशना फॅमिली गोंय आसा ते ना. कितल्या जाणांनी भुरगीं सगळे भायर गेल्या, लंडन वचून आसा, पयसोय लंडन मूव केला कळ्ळें न्ही. फाल्यां हांगा कितें जालें, फाल्यां तो मनीस पडलो, आपल्या आस्तींतलो पोटलो गुटलो आनी तो लंडन वचपाचो. ऑलरेडी मूव केला. सफर आयन करपाचें. इट इज देर. यू जस्ट गो अँड आस्क हाऊ मेनी मिनिस्टर्स फॅमिली आर देर इन गोवा. कितली जाणां आसा आनी कितली जाणां प्रॉपर्टीज आउटसायड इंडिया आसा. पयलीं कितें जातालें, ब्रिटीश थंयच्यान येताले, पोर्तुगीज थंयच्यान येताले, हांगा लुट्टाले, मागीर ते बोटी भरून व्हरताले. आतां काय ना. हांगचे मनीस लुट्टा, पयसो भायर व्हरता आनी मागीर थोड्या दिसांनी हे टिकेट काडून वचपाचें. दिस इज वॉट इज गोईंग ऑन. विचारा तुम्ही बाजाराक, तुमकां सांगतले कोण कोणा फॅमिलीज खंय भायर आसा ते कळटा तुमकां. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.